फुडारी. चॅप्टर 7. 2. जॉर्डनाचे ओस्तोंतेक जिडियोनाची मोहीम. सर्वेस्पोर जिडियोनाचे फौजेचो आंकडो देंवयता. जेरुबाल म्हणजे जिडियन भोव सकाळीं उठलो आनी ताच्या वांगडा आसलेलो तो सगलो लोकूय एन हारोड सुवातेर ताणें तोंबू ताणलो. मिदियानाच्या तोंबूंचें मोल ताचे उत्तरेक मोरे दोंगरा खाल फाल्क्यांत आसलें. सर्वेस्परान जिडियोनाक म्हणलें, मिदियान लोकांक तुजे खाला घालूंक तुजे वांगडा चड लोक आसा. म्हजे बदलेक इस्रायल आपणाचें पुणे म्हूण समजत आनी म्हणत, म्हजेच शोकतेन म्हाका जैत मेळ्ळां. तर आतां सगल्या लोकांक हें जाहीर कर. कोणूय भिरांतीन कामता ताणें फाटीं वचचें. आनी जिल्बोआ दोंगरार थावन पळोवचें. 22,000 लोक सोडून गेलो आनी 10,000 लोक रावलो. सर्वेस्परान जिडियोनाक म्हणलें, अजुनूय एकदम चड लोक आसा. तांकां उदकाशीं व्हर आनी थंय हांव तांकां विंचून तुका दितलों. तो तुज्या वांगडा वचूंक जाय. अशें हांव सांगीन जाल्यार ताणें तुज्या वांगडा वचूंक जाय. तो तुज्या वांगडा वेचो न्हय. अशें हांव सांगीन जाल्यार ताणें वेचें न्हय. जिडियोनान लोकांक सकयल उदकाशीं व्हेलो आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, सुण्या परी जें उदक चाडटात तांकां तूं एके वाटेन दवर आनी दिमेर रावन उदक पियेतात तांकां दुसरे वाटेन दवर. हातांतलें उदक चाटून पियेले ते 300 आसले. हेर सगळीं उदक पिवंक दिमेर पडलीं. सर्वेस्परान जिडियोनाक म्हणलें, उदक चाटलां त्या 300 जाणांक घेवन हांव तुका सुटका दितलों आनी मिदियानाक तुजे आदीं कोत्तलों. सगल्या हेर लोकांक आपआपल्या घरा वचून दी. लोकां लागीं आसलेलो पुरोव आनी शिंगां तांणी काडून घेतलीं आनी जिडियोनान सगल्या इस्रायलकारांक तांच्या तोंबुंनी परत धाडले, पूण फकत त्या 300 जाणांक दवरले. मिडियानकारांचें तोंबूचें मोल ताच्या तोंबूच्या मोला खाला फाल्क्यांत आसलें. जैताचें शोकून. ते राती सर्वेस्परान जिडियोनाक म्हणलें, त्या तोंबूच्या मोलार देंवून वच. हांव तें तुजे स्वाधीन करचो आसां. तुका तर खाला वचूंक भिरांत दिसता जाल्यार तुज्या चाकरा पुराक घेवन तूं तोंबूशीं सकयल वच. ते कितें उलयतात तें आयक. अशें तुका तांच्या तोंबूशीं देंवून वचूंक बळ मेळटलें. म्हणटच आपल्या चाकरा पुराक घेवन तोंबूचे शिमे वयल्या मेटाशीं गेलो. तोलांतल्या दाट बिऱ्या सारके मिडियानीत, अमालेकीत आनी सगळे काडमोनीत फाल्क्यांत मांडलेले आसले. तांचीं उंटां दर्यावेलेचे रेंवे इतलीं मेजूंक जायनात तितलीं आसलीं. एक मनीस दुसऱ्या मनशाक आपलें सोपण सांगतालो तेन्ना जिडियोन थंय पावलो. म्हाका एक अशें सोपण पडलें. जोवाच्या उंड्याचें एक काप मिडियानाचे तोंबूच्या मोळार लोटोन आयलें. एका तोंबूशीं तें पावलें, ताका आदोळलें आनी तो तोंबू परतिलो. ताच्या सांगात्यान म्हणलें, हें फकत जोआसाच्या पुताची इस्रायलकारा जिडियोनाची तरवार जावंक शकता. देवान मिदियान आनी तांचें तोंबूचें मोल ताचे स्वाधीन केलां. अशें सांगलोलें सोपण आनी ताचें विवरण आयकना फुडें जिडियोन साश्टांगी पडलो. उपरांत इस्रायलकारांच्या तोंबूच्या मोलांत परत गेलो आनी म्हणलें, उठात, कारण सर्वेस्परान मिदियानाच्या तोंबूचें मोल तुमचें स्वाधीन केलां. अजापांचें आक्रमण.
आपल्या 300 मनशांचे गिडियोनान 3 जोमे केले. जोण एकल्याक ताणें एक शींग, एक खाली आयदोण आनी आयदोणा भितर एक चुडी दिली. ताणें तांकां सांगलें, म्हाका पळयात आनी हांव कोत्तां तशें करात. हांव तोंबूचे शिमेर पावतलों तेन्ना हांव कोत्तलों तशेंच तुमी करूंक जाय. हांव म्हजें शींग वाजयतलों आनी जे म्हज्या वांगडा आसात तेय तशेंच कोत्तले. तेन्ना तुमी तोंबूच्या मोळा सर भोंवतीं शिंगां वाजयात आनी अशी बोब मारात, सर्वेस्परा खातीर आनी जिडियोना खातीर. म्हणटच जिडियोन आनी ताच्या सांगाता आसले ते 100 मनीस मदल्या पाराचे सुरवातेक नव्या पहरेदारांनी आपलो जागो घेतनाच तोंबूच्या मोळाचे शिमेर पावले. तांणी शिंगां वाजयलीं आनी आपल्या हातांनी आसलोलीं आयदोणां फोडलीं. 3 जोम्यांनी शिंगां वाजयलीं आनी आपलीं आयदोणां फोडलीं. चुडयो आपल्या दाव्या हातांनी धरल्यो आनी उजव्या हातांनी शिंगां वाजयलीं आनी अशी बोब मारली, सर्वेस्परा खातीर आनी जिडियोना खातीर तोरवार. ते सगळे तोंबूच्या मोळा सरभोंवतणी उबे रावले. आख्खें तोंबूचें मोळ गोंडोलाक सांपडलें आनी मिद्यानीत बोब मारीत पळून गेले. ते 300 मनीस शिंगां वाजयत आसले तेन्ना आख्ख्या तोंबूच्या मोळांत एका मनशान दुसऱ्याचेर आपली तोरवार उखलूंक सर्वेस्परान निर्मिलें. जारेथान हाचे दिशेन बेथा शिता पर्यान ताबुआताच्या फुड्यांत एबेल मेहोलाच्या देगे पासून सगळे पळून गेले. फाटीं लागप. इस्रायलकारांनी नफ्ताली, आशेर आनी सगळ्या मानासे कुलांच्या मनशांक एकठांय केले आनी मिद्यानीत लोकांच्या पालकांक लागले. जिडियोनान एफ्रायमाचे दोंगरी गांवांनी सगळ्याक संदेशकार अशें सांगूंक पाठयले, बेत बाराहान आनी जॉर्डन पासून मिद्यानाक फुडो करूंक सकयल येयात ते आनी तांचे फुडें वचून पार तुमच्या हातांत करात. एफ्रायमाचे सगळे मनीस एकठावले आनी बेत बारा आनी जॉर्डन पासून पार आपणा आदीं केले. तांणी मिद्यानाचे 2 सरदार ओरेब आनी झीब हांकां घोट धरले. ओरेबाच्या खोडपार तांणी ओरेबाक जिवेशी मारलो आनी झीबाच्या सोऱ्याच्या घाण्याचेर झीबाक जिवेशी मारलो. ते मिद्यानाचे पाटीक लागले आनी जॉर्डनाचे पोलतडी जिडियोनाक ओरेब आनी झीब हांच्यो तोकल्यो हाडून दिल्यो. देवाचें उतर हें.